The three resignations came 2 months after two executive council members, Sanjeev Verenkar and Kanta Gaunde, had resigned in the months of January and February. Now, Academy Chairman Madhav Borkar, Vice Chairman Jose Lorenzo and Government appointee Kamlakar Malshi resigned on Wednesday. And this is what they said while resigning. थोडे पैसे जे आसा ते तातूंतल्यान आमी कांय आमच्यो येवजण्यो आमी केल्यो पूण जे येवजणे खातीर जो पयसो जाय तो पयसो आमकां फावो त्या प्रमाण मेळना. ही अकादमी स्वायत्त संस्था अशें म्हणटात, ऑटोनॉमस बॉडी, पूण तोय आमकां अनुभव ह्या आमच्या कारकिर्दीन दिसलो ना. त्या प्रत्येक गजालीक कितलीशीच आडखळी आनी प्रत्येक गजालीक आमकां मान्यताय घेवप आमचे जे पेरंट डिपार्टमेंट आसा आनी तातूंतूच आमची कितलीशी शक्त फुकट गेली. अशा परिस्थितीत ह्या पदाचेर रावप हें आमकां योग्य दिसलें ना. आमचो बजट ग्रांट इन एड पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स जो आसा तो 2 कोटी आशिल्लो, 200 lakhs. ते 2 कोटींतले आमकां फक्त 96 लाख 96 lakhs मेळ्ळ्यात. आनी ह्या वर्साक आमचो 2 कोटी 35 लाख जवळ जवळ बजट आशिल्ल्यान तरी आमकां फक्त 90 लाख मेळ्ळ्यात, 90 lakhs. आमच्यो येवजण्यो, आमच्यो पुस्तकाचें प्रकाशन, आमचे हेर कार्यावळ्यो आसात त्यो, पुरस्कार, साहित्य, युवा साहित्य संमेलन, नाटकोत्सव आनी हेर खूब कार्यावळ्यो आसात ज्या कामाक आमकां पयसो पावना. आनी पयशे पावनात जाल्यार आमकां दिसलें आमी थंय बसून कांयच फायदो ना. खात्याचे वतीन सांगपाचें जाल्यार सरकारान अंदू वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीक सुमार 90 लाख रुपया पावयल्ले आसा. ताच्या भायर तांचे कडेन पोरू वर्साचे 23 लाख ऑड तांचे कडेन आशिल्ले. एकंदरीत 1 कोटी 13 लाख रुपया अंदू वर्सा तांचे कडेन पाविल्ले आसा. तशेंच पोरू वर्सा गोवा कोंकणी अकादमी खातीर 96 लाख रुपया तांकां पाविल्ले, 96 लाख 60 हजार रुपया. आनी ताज्या पयलींच्या वर्साचे तांचे कडेन 13 लाख आशिल्ले. पोरू तांकां 15-16 ह्या वर्सा 1 कोटी 10 लाख रुपया आनी अंदू 1 कोटी 13 लाख रुपया अशे तरेचो निधी पाविल्लो आसा. ह्या खात्याच्या वतीन गोवा कोंकणी अकादमीक ताचे वर्साचें बजेट रिलीज करचें अशे तरेची मागणी ह्या खात्यान पयलींच दिल्ली. तांची मागणी येवच्या पयलींच गोवा कोंकणी अकादमीची, पूण सरकाराच्या कांय नियमांक धरून जर तातूंत आदलें युटिलायजेशन सर्टिफिकेट दिना जाल्यार ती आडखळ जाता. पूण सरकारान तांचें प्रपोजल परतें धाडिल्लें युटिलायजेशन सर्टिफिकेट दियात म्हणून. आनी तांची युटिलायजेशन सर्टिफिकेट अंदू वर्साची आमकां जी मेळ्ळी ती सादारण जुलय म्हयन्यांत आनी ताच्या उपरांत तांकां हें दिलें. पूण ताच्याकीन पयलीं युटिलायजेशन सर्टिफिकेट मेळच्या पयलीं लेगीत सरकारान तांकां 50 लाख रुपया फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट रिलीज केल्लो. सरकारा वतीन जो निधी मेळना म्हणटात तें तातूंत तितलेशें तथ्य ना. आनी फाटलीं 2 वर्सां कितले कार्यक्रम केले हांचो आमी नियाळ तांचे कडेन मागला. फेब्रुवारी म्हयन्यांत 17 तारखेर पत्र धाडिल्लें. त्या पत्राची आमी आजून वाट पळयता. Our reporters Sandeep Tuenkar from Madgaon, Ramdas Pujari from Kankon and video journalist Yeshwant Parab in Panji.